आनी जेजू जावन आसा ती खरी खुशालकाय. जेजू जावन आसा खरी खुशालकाय कित्याक तो आमकां घोटाय दिता, धीर कोत्ता आमच्या आडकोल्यांक फुडें करूंक. तर आयज आमी ताकाच आमी आपणावंक फावो. आयज आमी ताकाच आमी चिंतकून रावंक फावो. आनी जायते पावटी आमी जेजूशी न्हय पूण संवसारी वस्तूशी आमी वेताव. जायते पावटी आमी संवसारी वस्तू पाटल्यांत आमी धांवताव कित्याक आमकां दिसता संवसारी वस्तू आमकां खुशालकाय दिता म्हूण. पूण संवसारी वस्तू आमकां खुशालकाय दिना. संवसारी वस्तू आमकां फ्रस्ट्रेशन दिता. संवसारी वस्तू आमकां लायज. इट्स ऑल अबावट लायज. संवसारी वस्तू आमकां फोटिंगपणाची जिवीत जिवंक आमकां सांगता. जेजू आमकां खरी खुशालकाय दिता. संवसारी वस्तू आमकां खुशालकाय दिना पूण संवसारी वस्तू आमकां वोटपणाची जिवीत जिवंक आमकां सांगता. फोटिंगपणाची जिवीत जिवंक सांगता. जेजू जावन आसा खरी खुशालकाय. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आडकोली येता, तरेतरेचे प्रश्न येता, जेजू जावन आसा तो जबाब. जेजू जावन आसा तो जबाब. जेजू जावन आसा तो वाट. तर आमी देवाचेर भावात आमी धरुया. जेजूक आमी मागुया. जे तुमच्या जिवितांत कितें जाय तें देवाक आमी सांगुया. जेजूक आमी सांगुया. आनी जेजू आमकां घोटाय आनी बोल दिता आनी पवित्र आत्मो दिता आमकां राखूंक, सांबाळूंक. आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां पाठयता देवाचें उतर परगटूंक.